नॅशनल गेम्सां रावतले तुमची कॅपेबिलिटीज लुसोफोनिया गेम्सान तुम्ही दाखवून दिल्ले आसा कितले फास्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाचे रिकॉर्ड टायमा भितर केल्ले आसा गोष्टी सायमल्टेनियसली जावन वचुनी कारण प्रत्येक गोष्ट अमक्या खातीर रावता हें तुमी जर मनाचेर घालून घेतले जर जाय जाल्यार फुडें वचचें ना कारण तुमचे कडेन मॅन पॉवर कितें शॉर्ट फंड्स शॉर्ट आसा काय ह्युमन रिसोर्स शॉर्ट आसा तालुक्यान प्रत्येक एक स्विमींग पूल आसप हें खूब गरजेचें कारण एक तालुक्यांतल्यान दुसरे कडेन वच म्हणल्यार 40 किलोमिटराचेर भुरगे वचचे ना डेली वचपाचो प्रयोग तो हें न्ही केन्नाय वचून करपाचें न्ही म्हणून तुमचे कडेन रिक्वेस्ट आसा की सायमल्टेनियसली काम घेतलें काय ना. स्पीकर सर, या विषया संदर्भात सरकार गांभीर्यान विचार करता कारण एक लक्षात दवरा स्पीकर सर या संबंध जशें आमी लुसोफोनिया किंवा नॅशनल गेम्स संदर्भात जे मडगांव किंवा हांगा तिसवाडी ह्या भागांक जे आसा न्ही जे वेगळे स्टेडियम बांदता पळय न्ही की त्याच बरोबर आमी दुर्गम भागांक सुद्दां लक्ष दिल्लें आसा. तशाच वर्सांचो ग्रावंड आशिल्लो नेत्रावळीचो तो 20 तारखेक आमी फावंडेशन घालता. त्या बरोबर दुसरे आनीक 2-3 ग्रावंड आसा न्ही ते ताजेय फुडें एक म्हयन्या 1.5 म्हयन्या भितर तुजें फावंडेशन पडटलें की ही गोश्ट आमी सरकार लक्षात घाले आसा की सांग्या सारके भाग की आज पर्यंत खंयच्याच सरकार लक्ष दिलें ना किंवा आज कुडचो हांगा म्हाका दिसता सावर्डे सारक्या भागांक पयलीं ग्रावंड येवपाक आमचे सरकार येवचें पडलें. त्यामुळे लुसोफोनिया गेम नॅशनल गेम येता आसतना सुद्दां आमी बाकीच्या अशा तरेच्या हाका मतदारसंघांक किंवा भागांक दुर्लक्ष केलें गेलें ना. म्हाका दिसता स्पोर्ट्स टॅलंट हो गांवांनी जास्त आसता फॅसिलिटीज आमी शहरांनी जास्त केल्ली आसा. शहरांनी आसात ठीक आसा पूण आतां सांखळी फॅसिलिटी आसा पूण वाळपयच्यानी सांखळे येवन तेचो बेनिफीट घेवप हें सगळ्याकूच परवडटा अशें ना. पेडणे फॅसिलिटी ना ताणें म्हापशां वयचें पडटा स्विमींग पुला खातीर. म्हाका दिसता स्विमींग पूल आसत आनी अन्य स्पोर्ट्स सुद्दां जे आसात तेच्यो फॅसिलिटीज ह्यो प्रत्येक तालुका स्थानाचेर करप ही खंयच्याय सरकारची खरी म्हणजे जबाबदारी आसा. गोंय मुक्त जाल्यार 52 वर्सां जावन गेली खरें म्हणजे ह्यो फॅसिलिटीज जावंक जाय आसल्यो पूण आमचें सरकार हे चॅलेंज घेता. येणाऱ्या काळात प्रत्येक तालुका स्थानाचेर सगळ्यो स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज आनी इन्क्लुझिव्ह ऑफ स्विमींग पूल would be created subject to availability of land of course.